तुम्ही गव्हर्नमेंट आसा आनी हे आसा आमचे कंपनी तेंच्यांनी विचार करचो हेजेर। आनी आतां थंयच्यान ट्रान्सपोर्ट करता परतून एक्सिडंट जालो कितें जालो जाल्यार तुमी जबाबदार, आमी तुमचे कांयच हे करचे ना। तुमकां जाय तुमी चलोवन घ्या, सगळ्यांचे पोटूच ते, पण शेतकारांक सॉल्व करचे, पूण कामगारांक सगळ्यांक सॉल्व करचे आनी तुमी सुरळीतपणान व्हरचो ट्रान्सपोर्ट। हांव एक शेतकार आनी शेतकारी आमी हे सगळे हांगा जमलेले आहा, हितूर कामगार ना, शेतकारी आनी एक कंपनी आमकां फटयत आहा। गेले 2011 आमच्या शेतान तेंचे कोण फुटलेले आनी आमच्या शेतान येयल्ली तेजी सगळी स्लरी। तेन्ना आमकां सांगलें तुमकां कंपनी बेनिफीट दिता म्हणून, म्हटल्यार आतां 10 वर्सां जालीं आमकां कांयच दिवंक ना तेंच्यांनी, असले फटींगपणां करीत आहा। आयज आमी न्हू शेतकरी सगळे कित्याक जमलेले आसा, सगळ्यांक शेत ना काय ना, काम ना काय ना, हे शेताक लागून न्हू हे वर्कर कामाक लागलेले, तेंकां आयज घरां दवरल्या तेंच्यांनी आनी शेताची सगळी पाड घालून दवरल्या। आयज हांव एक विचारूंक सोदता सरकाराकूय, जेन्ना माथ्यार उदक वतलें पांयां कडेन येतलें, तशेंच न्हू हे ट्रक चालू करतलो तो आतां मेन रोडान सांगले त्यांनी, सगळे पब्लिकाकूच त्रास जातले, आमकांय जातले। आमची भाटां बेसां सगळी धुल्लान गेल्ली, शेतां सगळी पाड घालून दवरल्या तेंच्यांनी। तेन्ना तो व्हरतलो पळय न्हू ट्रान्सपोर्ट, तेन्ना तेजी माती उदक आसा खंय वयतले, परत शेतानूच वयतले, सगळे वटेन तेणी आमकां लुकसाण करून दवरलेले आसा। आनी आयज फाल्यां आपल्यान सोडवे काडले म्हणटा कांयच करूंक ना तेणी शेताला। तेणी डायरेक्ट सांगचे न्हू, कशें तेणी वर्करांक न्याय दिलो, शेतकऱ्यांक न्याय दिलो, ते तेणी आमकां सांगचे सारखे। एकाय बी मिडियाक सुद्दां न्हू सांगतना न्हू सारखें सांगूंक जाय, दिशाभूल करूंक जायना। आतां 3 जाण 4 जाण पळय किडी आसा न्हू गांवांत न्हू, तेंच्यांनी आतां ते पोर्तुगीज जावं नाका सांग, पोर्तुगीजांनी लुटून गोंय गेल्ले पयलीं, ते आतां जावं नाका सांग तेंकां। आमी एकवटन आसा ते शेतकरी न्हू, खरें वालोर दिता तेंकां, म्हाजो न्हू खरें दिसता म्हाका, रडोंक येता हेंकां लागून। खरें ते एकवटन रावले, एकवटन आमी तशीच रावतली आनी हेंकां न्हू हे करूंक दिवचे ना आमी अशें। कित्याक सांग, खरें त्रास खूब आमकांय पोट आसा, जशें पळय ट्रक हांव सांग घेयना तेंचे, पूण हे ट्रक ओनर आसा पळय न्हू तेंकांय हांव सांगूंक सोदता, आयज सगळ्यांक पोट आसा। देवान जेन्ना मनशाक तयार करता पळय न्हू देव, तेन्ना तेका पोटूय आसता ह्या सरकारान आनी हे कंपनीन आमचें पोट काडून घेतलेलें आसा। आयज आमकांय पोट आसा, कोणाक पोटाक तेंकां आसा, तेंच्या पोटार जसो पांय येयलो न्हू आयज तेंकां कळ्ळें तेंकां पोट आसा म्हणून। आमी आतां 1.5 वर्स जाले काडटा त्रास जाल्यार आमकां पोट आसा, तेंकां कित्याक दिसोना? आतां 6 म्हयने तेंच्यांनी इनलिगली हे हांगसरल्यान ट्रान्सपोर्ट केलो, कंपनीक फायदो जाला, गव्हर्नमेंटाक फायदो जाला, जाल्यार तेंच्यांनी 6 म्हयने तेंच्यांनी ना शेतकऱ्यांचे कितें विचार केलो ना केलो सरकारान तरी? आमी कशें जगपाचे? आमची भुरगीं कोण सांगता कोण खंय इंजिनियर जाले, आमची भुरगीं शिकता की आमी कशें जगपाचे, तेंकां जगोवपाचे? हे पब्लीक रोडान आमकां हक्क ना, आमकांय हक्क आसा, आमी कितें आसा न्हू ते आडयतली। आयज म्हाका दिसता जवळ जवळ 22 दीस जाले वेदांताचो ट्रान्सपोर्ट बंद आसा, पण कंपनी ही जी वेदांत आसा ती आमकां ह्या शेतकऱ्यांक आनी जे आमचे जे वर्कर आसा हे लोकांक विकते घेवंक शकले ना, पण जवळ जवळ सरकाराक मात ते विकते घेवपाक शकले। कित्याक तर आयच्याच पेपरार येयला की गोवा राज्य सरकारान तेका रात्रांनी दिवसान ह्या भरधाव रोडान तेका ट्रान्सपोर्ट व्हरपाक परमिशन एवलाव केलेलें आसा। आनी आमी इतलेंच सांगूंक सोदता की आमी सुद्दां ह्याच दिसाची वाट पळय आसले की हो ट्रान्सपोर्ट जो आसलो तो मेन रोडानसून व्हरपाचो आसलो। कित्याक तर कंपनीन स्वता आपल्या पांयाचेर कुराड मारून घेतलेली आसा। कित्याक तर ह्या ट्रान्सपोर्ट जो मेन रोडारसून व्हरपाक आसा तेजे आमी शस्त्र आमचे कडेन लास्ट आसले त्या शस्त्रा पर्यंत आमी पावल्ले आहा आयज, आनी त्या शस्त्रा कडसून कितें जावपाक जाय आसलें ते कायदेशीर जावन येतलें। फाल्यां अशें म्हणनाका की आमी ह्या पब्लिकान ही मायन बंद केल्या हेजेर कोणीच विचार करचो ना। कित्याक तर आमी कंपनीक खुबशे टायम दिल्लो की आमचे 2 जे विशय आहा ते सॉल्व करा म्हणून। आयज जर ते ट्रान्सपोर्ट व्हरता वरोनी मेन रोडानसून आमचो कसलोच हे ना, बंधन ना, पण ज्या वेळार कितें कायदेशीर जातले पळय ते त्या कायदेशीर जावन हो रस्तो कितें आसा पळय तो ट्रान्सपोर्ट इसी कितें आसा ती सगळी कॅन्सल जातले, हे आमी तुमकां चॅलेंजीन सांगता। हे जालें, आनी हे जे आतां आमी शेताची हेजे पेपर वर्क जे आसले हे काही आमी कामगार जे असले या शेताचे, या शेतकऱ्यांनीच हे सगळ्यांचे पेपर वर्क काढलेले, आमी स्वतः आमचे पैसे मोडून काढलेले आसा। आणि आमी जेन्ना सगळे सुरळीत करून यांच्या ताट यांच्या फुड्यान हाडून दिल्या तेन्ना
त्या ताटातलो अर्दो सुद्धा भाग आमकां दिवपाक हे पळयना तेन्ना हे आपूण खावंक सोदता पूण अशें चिंतू नाका हे हांकां खावंक मेळचें ना कित्याक जे मेन जे कितें आसा ताटाचें जे रांदपाचें करपाचें कितें आसा पळय तें सगळें आमच्या हातीन आसा हेंकां कंपनी बरें सांगलें जायत की तुमकां हें दितले तें दितलें तुमकां पयशे घालतले आनी कितें घालतले हे असले काही गोष्टी कांयच हितून हे ना ह्या शेतकारांक ह्या कंपनीन फटयल्ले आसा सगळें कितें आसा तें आमचे इतले शेतकार जे आसा पळय हेंच्या मुठीन आसा जेन्ना हेंची मूठ ते एक सोल्युशन हाडटले करतले पळय तेन्नाच हे सगळे ट्रान्सपोर्ट चालू कितें आसा पळय तें जातलें इतलेंच सांगून हांव ते हांगासर रोड करूंक तांकां ट्रान्सपोर्ट तेंचो चालू करूंक दिता शेतांसून आमच्या तो आमी दिवचे ना मामलेदारान वचोन ते हांगासर हे करता फोडपाक करता आमकां हांगासर पण आमी हांगा ते जावंक दिवचे ना आमची शेतां भातां सगळीं वाचून आमी हे करतली 25 म्हयनो जालो दिसता हांगासर आमी हांगासर येवन जमल्या तर कित्याक लागून जमल्या आयज हे शेतांक सगळें आमकां हांगासर पाड घातलेली आहा आनी हे कोण उबे रावल्या पळय 3 जाण फोडपाक ते तांकां शेत न्हू तांकां कितेंच ना हांगासर ते आमकां फोडपाक रावले हांगासर जर आयज जर हांगासर कितें जालें कितें जालें न्हू जाल्यार आमी त्याच्या दारान वयतली आयज जे मिटींग घेता पळय न्हू ते 3 जाण तांकां शेतां न्हू तांकां हांगासर कांयच ना हांगासर आनी ते हांगासर आमकां फोडूंक लागून आमी फुडचे ना हे सगळे आमच्या एसटी समाजाचे शेतकार आसा पळय न्हू आमी सगळे एक ठाम रावन आमचो गांव आनी आमच्या भुरग्यां बाळांक सगळ्यांक आमी एकवट दवरून आमी हांगासर ठामपणे रावतली हांगासर आमी आज 25 दीस उबी रावतली हांगासर आतां तो सांगता न्हू 5 घरां आमी सांगता न्हू आमकां आमच्या वाड्यार 35 घरां आहा आमकां सगळ्यांक घरान धुल्लोयन पडटा आयदनां सगळीं पाड जाता सगळीं खावंक जेवंक सगळे आमचे पिड्डे जाता शेतां भातां पोरसां कांयच आमची सगळीं पाड जाल्ली हांगा आनी ते आतां ट्रान्सपोर्ट हांगासून करपाक सोदता पळय ते व्हरपाक सोदता आमी तो व्हरपाक दिवचें ना आमचे 2च प्रश्न आहा पळय कामगाराचे ते तेंचे निभोवपाचे आनी शेताचे प्रश्न आहा तो निभोवपाचो आमचे पळय भुरगे शिकून सुद्दां घरा आहा खंय कामाक ना धंद्याक ना घरा कडेन 2 सायडी आमची तांकां काम ना